मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, एका इगोजेन थोडे चोर भितर सरले, थोडे जायतो लोक आतलो मिसाक, आनी ते चोरांनी त्या लोकांक सांगले, आता तुमचे भितर कोण देवाचेर भावा धरिनान ते तुमी भायर सोरात, भितर राव नाकात, आपूण तुमकां मातसो ना. तेमी बंदूक आनी तलवार घेवन येयले. तेणेन ते लोकांक सांगले, कोण तुमचे मोदेकाक भावात ना, देवाचेर भावा धरिनान वो देवाचेर तुमकां भावात ना, तेमी भायर सरचे. थोडो लोक दारांतल्यान भायर सरलो. मागीर इगोजेन फकत थोडोच लोक उरलो. थोड्या वक्तान तेणें परत सांगले, आपूण तुमकां सगल्यांक मारतलो. तुमचे लागीं अगर तुमकां देवाक सोडी येता जाल्यार तुमी भायर सोरात, नाजाल्यार तुमी सगलीं मोत्तिलीं. आनी थोड्या लोकांनी मागीर म्हटलें, आमकां जिते रावंक जाय. ह्या दारांतल्यान त्या दारांतल्यान थोडो लोक आनीक भायर सरलो. आनी मागीर निमाण्या ते चोरान म्हटलें, मागीर फादरीक सांगलें, फादर आतां सगलो लोक भायर गेला, कोणाक वसोंक जाय ते लोक भायर गेलो, आतां आमी मीस स्टार्ट करुया. आमचो देव आमकां जायतो लोकांक आपयना. He is not calling all of us. He is not calling admirers. This is a big church. There is big Jesus. There is Francis Xavier. He is calling followers who will take up his mission. जे लोक देवाचे वाटे चलतले तसल्या मनशाक देव आपयता. देव व्हडले काम केले ते म्हणून आपयना. He is calling us to be like Jesus. This is our challenge. आमकां देव आपयता जेजू भाशेन जावपाक. आमी मनशां ते पासत देव संवसारांत येयला आमकां देवा भाशेन जावपाक. बारीक बारीक वस्तूंनी झगडोन, बारीक बारीक वस्तूंनी आपणाची तोकली पिड्यार करून आमकां देवान आपोवंक ना. आमकां देव आपयता देवाचेर भावा धरून देव जे वाटेन चल्ला ते वाटेन चलपाक. हिंगा फाटल्या सांत इनास आसा, तो म्हणटा 3 भाशेचे लोक असतात. जावं आमच्या वावराचेर, जावं रोजाराचेर, व दुसऱ्या वस्तूंचेर 3 भाशेचे लोक असतात. वील टेक फ्रॉम द कन्फेशन पॉइंट ऑफ व्यू. म्हणल्यार न्हू देव लोकांक सांगतलो चल कुमसाराक वचात. तो पयलो लोक कितें म्हणटलो, वी आर पस्पोनर्स, आमी फाल्यां करया. दे वील गिव एक्सक्युजीस, मागीर करया, आयज मातशे दुसरे वस्तू आसात, घरान आमकां बेगीन वचोंक जाय, रांदूंक जाय. दे आर पस्पोनर्स. जावं कामाचेर हे देवान हे काम सांगले ते भितर आमी मागीर करया, फाल्यां करया, परवा करया, एंड दे वील नॉट डू. दे आर कॉल्ड एज पस्पोनर्स. दे वील पस्पोन थिंग्स इन देयर लायफ. जावं घरान कितें मोडलां ते सारकें करचें ना, मागीर करया, फाल्यां करया. दे वील बी पस्पोनिंग थिंग्स. सेकंड टायप ऑफ पीपल आर कॉम्प्रोमायजर्स. म्हणजे ते आपणाच्या जिवितांत कॉम्प्रोमायज करतले, ते कंडिशन्स घालतले. लायन व्हडली आसा, आमकां बेगीन घरा वचोंक जाय. दे वील पुट कंडिशन. दे वील टेल लायक नो, अशें जालें जाल्यारूच आमी देवाचेर भावात दवरतले. बरो जालो जाल्यारूच आमी देवाचेर भावात दवरतले. हे बरें जालें जाल्यार आपूण करतलो, ह्यो मनीस मेळलो जाल्यार आपणाचें काम करून घेतलो. दे आर कॉम्प्रोमायजर्स. दे वील नॉट गिव देयर बेस्ट. दे वील सर्च फॉर कंडिशन्स. हे कंडिशन जाले मागीर आमी अशें करतले. फर्स्ट वन इज postponers. Second one is compromisers. And the third one, Ignatian says, they are free people. They will sit and they will try to see what God is trying to tell them. Now if you look, हिंगा आमी पळोवंक गेल्यार सांत इनास तो वयर पळयता आनी फुडें वयर पळोवंक गेल्यार आमकां दिश्टी पडटा तिनूय जाण हे डिस्कशन करतात. ह्याच्या घोराब्याक कितें बरें करया, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. एन सांत इनास तो पळयता देव कितें सांगता तें आमी आमच्या जिवितांत करया. हे पिक्चराचेर आमकां पळोवंक येता. सी देयर इज द वर्ल्ड ओवर देर एंड देर आर दीस ट्रिनिटी हू आर देर एंड दे आर डिस्कसिंग what shall we do, what good shall we do, and then they send the son. And Saint Ignatius आमी पळयता थिंगा तो वयर पळयता आनी सोदता देव तेका कितें सांगता. They are free people. They don't postpone things. They don't compromise. And जेन्ना ते आपणाच्या जिवितांत देव कितें सांगूंक सोदता ते करतात तेन्ना तांच्या जिवितांत एडवेंचर जाता. जरी तर आमी फ्रांसीस झेवियराक विचारलेले तूं असो सांत जावपाचो, तो म्हणपाचो ना, आपण केन्ना चिंतूंक ना. मोस्ट ऑफ द सेंट्स तेमीन केन्ना चिंतूंक ना की आपूण अशें जातले. थोडे जाण सांत इनासाक लोक म्हणटालो हो सांत केन्ना, हो बरो मनीस न्हय,
ओ सोऱ्या फाटीन धांवता, ओ वायट वस्तू फाटल्यान धांवता, पूण देवाच्या मनात डिफरंट प्लॅन आनी तो तें करता. आमच्या जिवितानूय आमकां देवाचो प्लॅन कितें आहा तें आमी करूंक जाय. सो द फर्स्ट पॉयंट ऑफ अ डिसायपलशीप, आयची वाचपां डिसायपलशिपाचेर सांगतात आनी आमकां बरे भाशेन सांगतात, जरी तो तूं तें फॉलो करिनाय देव तुमकां म्हणटलो आपूण तुमकां वळखोच ना. द फर्स्ट पॉयंट इज डीप पर्सनल लव फॉर क्रायस्ट. देवाचो तुका मोग आसूंक जाय. दुसऱ्यो वस्तू मागीर पळोवं येता. डीप पर्सनल लव फॉर क्रायस्ट. टू हॅव द डीप पर्सनल. हाव विल वी डेव्हलप अ डीप पर्सनल? जेन्ना आमी एक भुरगें पळयता, भुरगें जल्मता तेन्ना आवय खबर आसना ते भुरगें कशें, पूण ताचे बरोबर वेळ सारून ताका कळटा हे भुरगें कितल्यांक न्हिदतले, हे भुरगें कितल्यांक उठतले, हे भुरग्याक कितलें जेवण दिवंक जाय, सगळें मागीर ताका समजता. देवा बरोबर आमी वेळ सांडलो तेन्नाच आमकां समजता की देव आमकां कितें आमचे लागीं कितें मागता तें. जरी तर आमी देवा लागीं रोजारान, कुमसाराक, बायबल वाजून वेळ साडिना आमकां केन्नाच कळचें ना. जशी एका बायल आनी घोव आसता, बायलेक खबर आसता आपल्या घोवाक कितें खावंक दिवंक जाय, नाजाल्यार तेची शुगर वाडटले वो बीपी वाडटले, कितें ताका बरें आसता तें ताका खबर आसता. कित्याक तेणेन वेळ सांडला तेचे बरोबर. जरी तर आमी देवा बरोबर वेळ सांडटले जाल्यारूच आमकां कळटलें देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तो. फर्स्ट पॉयंट, अ डीप पर्सनल लव फॉर क्रायस्ट. आमी वेळ सांडलो, वन्स वी कम टू नो हू दिस गॉड इज, वी स्टार्ट लविंग हिम. आमी ह्या देवाचो आमी मोग करूंक सुरू करता आनी जितले आमी ताचो मोग करता आमी तितले ताचे भाशेन जावंक सोदतात. हो इग्नेशियस ऑफ लॉयोला म्हणटा आमी हे 3 क्वेश्चनां आमकां विचारूंक जाय. हांवें देवा पासत कितें केलां, हांव देवा पासत कितें करता आनी हांव देवा पासत कितें करतलो. वॉट हॅव आय डन फॉर क्रायस्ट, वॉट एम आय डुईंग फॉर क्रायस्ट एंड वॉट वील आय डू फॉर क्रायस्ट. जेन्ना आमी देवा बरोबर वेळ सांगता वी मूव टू द सेकंड पॉयंट. द सेकंड पॉयंट इज टू बी कॉन्टेम्पलेटीव इन एक्शन. म्हळ्यार आमचे रोजार आमकांच न्हय, आमी रोजार केले आनी तशीच रावल्यार फायदो ना. कॉन्टेम्पलेटीव इन एक्शन म्हणल्यार आमचे रोजार आमच्या जिवितान दिसूंक जाय. जरी तर आमी आतां ह्या मिसांतल्यान तशीच जशी येयलेली तशीच घरा गेली जाल्यार देर इज नो चेंज. It has to be seen in our action. The prayer has to be seen that we become a little bit more humble. जाल्यार आमी मातशी आनीक बरी जावंक जाय. मिसा केलें, रोजार केलें. It has to be seen in our words, in our deeds. जरी तर आमी आमच्या वावराचेर आमी मागता, आमच्या वावराचेर आमी मातशे बदल येवंक जाय आनी बदल हो फॅमिलीन एक मातसो बदल येवंक जाय. थोडे वस्तू आमचे लागीं जातले, थोडे वस्तू आमचे लागीं जाचे नात. सो ते परत ते फामील व ते वावर आमी देवाशी हाडूंक जाय. जशें सांत इना सांगता आनी मागीर देव परत कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. दुसरे वस्त म्हणल्यार द प्रेयर शूड लीड अस टू एक्शन. द थर्ड पॉयंट इज आमी सगळे दुसरे दुसरे फामिलींनी आसा पूण आमची इग्रोज एकूच. We may be from Old Goa, we may be from Panjim, आमी हिंगा दुसरे स्टेटांतल्यान आसता. We may be from different places, पूण तो सेम देव आमचे काळजान वावर करता. दुसरो देव वावर करिना. It is the same God, it is the same Holy Spirit who works in each families, who inspires each family. आपणाचे फॅमिलीक ते इन्स्पायर करता बरे मनशा जावपाक. The fourth point is आमचे फॅमिलीनी आमचे कोण सोयरी आसात आमी पळोवंक जाय कोण तितूंतल्यान सारको गरीब, कोणाच्या घराब्यान चड त्रास आसा, कोणाक चड गरज आसा. जरी तर आमची सोयरी बरी आमी बरी ते जायना. वी विल हॅव गुड फ्रेंड्स, वी विल बी गुड पीपल, लायक नो तेंकाय गरज ना आमकांय गरज ना, आमी बरी. आमी पळोवंक जाय कोणाच्या घराब्यान जाणटी आसात, कोणाच्या घराब्यान गरीब आसात, आमच्याच सोयऱ्या मदें तेंकां आमी पावोंक जाय. हे रोजार आमकां दुखोलता दुसऱ्यांक पावोवपाक. हे रोजार आमकां दुखोलता सांगपाक
की आमी दुसरे फामिलीनी आसा पूण आमी सोगली एक. हे रोजार आमकां दुखोलता आमकां जे कोणाक गरजेंत आहा तांकां पावपाक. आनी चवथे पांचवे म्हणल्यार हे रोजार आमकां शिकयता. आदी जाणटो लोक म्हणल्यार सारको मेन, माय पायन कितें म्हटल्यार दॅट वॉज द मेन. पूण आतां तशें ना. आतां आमची भुरगीं बसून जायतीं शिकल्यान. दे हॅव अ मच ग्रेटर नॉलेज देन मोस्ट ऑफ द पेरंट्स. आयज आमकां देव आपयता पार्टनरशीप टू वर्क विथ देम, टेक देयर एडवायस, डोंट बी अलोन. जे भिवपाची गरज ना. जोरी तर ते आमच्योन सुबेज जाणान आमकां भिरांत आसोंक सोना. टू बी पार्टनर्स विथ अदर्स, दुसऱ्या सोयऱ्या मोदेकात टू रिलेट विथ देम, टू मिक्स अराउंड विथ पीपल हू आर अदर देन अस. जे आमचे बरोबर चिंतात तशेंच न्हय. आमचे एका घराब्यान दुसरे लोक दुसरे भाशेन चिंतलो, तांचे बरोबर मिक्स जावपाक, तांचे आयकोपाक, टू बी पार्टनर्स विथ अदर्स. थोडो लोक म्हणटलो आदी आमी एक भशेन वावर केलो, एकले रावन वावर केलो. आदी ते चलताले पूण फुडाराक ते चलचे ना. दुसऱ्यांचे आयकोंक, दुसऱ्यांचे कितें म्हणटात ते समजोन घेवप. थोडे वस्तू पाळुया, थोडे वस्तू जायना ते सोडून दिवया. एंड द लास्ट पॉयंट, शिकप. जोरी तर आमी भुरगीं आसत वो जाणटी आसत, टू बी कंटिन्युअसली लर्निंग. न्यूजपेपर वाचून, जावं आमी म्युजिकान बरे आहात म्युजिकाचे दुसरे बूक वाचून, जावं आमी रांदपाक बरे आसात कितें तें वाचून, जावं आमी चड शिकोंक ना खंयचोय बूक घेवन वाचून, मागीर आमच्या मनाक दुसरें चिंतप येतलें. नाजाल्यार आमच्या मनाक सेम चिंतप वचत रावतलें. हे रोजार आमकां शिकयता पयलें म्हणल्यार आमकां देवाचो मोग करपाक. दुसरें म्हणल्यार हे रोजार आमकां शिकयता आमकां दुखोलता दुसऱ्यांक पावपाक, आमच्या वावरांनी वो आमच्या घराब्यांत दुसऱ्यांक पावपाक. तिसरें म्हणल्यार हे रोजार आमकां शिकयता की दुसरे घराबे आसात पूण आमी सेम इग्रोज. चवथें म्हणल्यार आमकां हे रोजार शिकयता की आमचे शेजाऱ्या मदें थोडो लोक गरीब आसा, थोड्यांक गरज आसा आमची, ती आमी पावपाक. पांचवें म्हणल्यार आमकां एकूच भाशेन जियोंक जायना. आदी आमी जियेताली ओके, पूण आतां विथ कम्युनिकेशन, विथ व्हेइकल्स वी कॅनॉट लिव अलोन. वी आर अ कम्युनिटी. दुसऱ्या बरोबर वावर करूंक आमकां शिकयता. आनी लास्ट म्हणल्यार आमकां रोजार म्हणल्यार शिकयता वी हॅव टू कंटिन्युअसली लर्न. आदी भुरगीं शिकतालीं तितलेंच पुरो ना, आतां जाणट्यांनी पासून वाचीत रावंक जाय. टायम वेस्ट करूंक सोना मोबायलाचेर चोर. कितें आहा तें वाचीत रावंक जाय. बूक मेळलो खंयचो वाचीत रावंक जाय. तेन्नाच आमचेर देव वेसांव घालता. आनी लास्टाक म्हणल्यार तुमकां एक काणी सांगता. एका घराब्यान एक घोराबो आसलो एका गांवांत, आनी तो सारको गिरेज घोराबो. त्या घोराब्यान एक व्हडलें घर बांदलें. त्या घोराब्याच्या त्या दादल्यान एक व्हडलें घर बांदलें. तिका 3 भुरगीं आसलीं. 3नांकूय एक रूम तेणें दिलो. मागीर तेणें बायलेक आनी घोवाक एक रूम दिलो, आवय बापूयक एक रूम दिलो. आनी आदल्या घोराब्यांनी तुवें पळयल्यार चॅपल पासून चॅपल आसता थोड्या घोराब्यांनी, म्हणल्यार न्हू प्रेयर रूम को तेणें एक प्रेयर रूम केलो. थोडी वर्सां जाल्या उपरांत त्या प्रेयर रूमाचे ते आल्तार आसता ते मातशे पिड्यार जाले. सो तेणें कार्पेंटराक हाडलो आनी सांगलें हे मातशें रिपेर करून घे तूं. सो ते वुडन मातशें खाल्लेले ते रिपेर करून तेणें कार्पेंटराक दिले. आनी थिंगा 2-3 स्टॅच्यूज आसले सायबीन मायचे, जेजूचे. ते तेणें सांगलें हेय आमी पेंटींग करुया. सो तो प्रेयर रूमाचे कितें वस्तू आसल्यो ते तेमी पेंटींग करूंक दिल्यो, पेंटिंगाक दिल्यो. आनी मागीर थोडे बूक आसले ते मातशे बायंडींग करुया आनी हो प्रेयर रूम तेमीन खाली केलो. मागीर तेणें म्हटलें हो प्रेयर रूम आतां खाली आहा, आपणाच्या आवय बापूयक हिंगा घालूं येता. हे जाग्याचेर हो व्हेरी होली प्लेस, हिंगा तांकां राव येता. मागीर थोड्या वक्तान तेणें म्हटलें ओके हे आवय बापूयक काडले आनी दुसऱ्या जाग्याचेर घातले. थोड्या उपरांत तेणें म्हटलें दुसऱ्यांची सेवा करुया, आमी गिरेज दुसऱ्यांची सेवा करुया. सो तेणें जायत्यो वस्तू हाडल्यो, ते वस्तू थिंगा दवरल्यो तेणें आनी मागीर तो दुसऱ्यांक दितालो. मागीर थोड्या वक्तान तेणें म्हटलें हेय काडून तेणें सायडीक उडयलें. मागीर तेणें म्हटलें आतां कोविडाच्या टायमार आपणाचें बिझनस मातशें इतलें बरें ना,
ते म्हणले हे रूम मातसो आमी रेंटाक दिवया. हो चॅपल तेमी केलेलो देवाक, तो आमी रेंटाक दिवया. मागीर तेणें लोकांक रेंटाक दिले आनी तेणें थोडे पयशे जोडले. मागीर तेणें भायर एक बरें रेस्टॉरंट ओपन केलें. तेणें म्हणलें आतां हे जाग्याचें कितें करुया. मागीर ते कोणें आयडिया दिली, पळय तूं रेस्टॉरंटाचो बार कावंटर ह्या जाग्याचेर कर. बार कावंटर ओ कितें कॅशियराचे ह्या जाग्याचेर कर. आनी भायले वाटेन गार्डनान ते रेस्टॉरंट आसली. मागीर तेणें आयडिया केली आनी तशें केलें. जायत्या म्हयन्या उपरांत तो आल्तार जो तेणें दिलोलो तो रिपेर करून आयलो. आनी तेमी म्हणलें आतां तो चिंता, आतां आल्तार की घालतलो. थोड्या दिसांनी उपरांत जी इमाजी तेणें डेकोरेट केलेल्यो, जे पेंट केलेल्यो त्यो येयल्यो. आतां हे इमाज घेवन कितें करुया. थोड्या वक्तांक तेंचे बायबल पवित्र पुस्तक जे बायंडिंगाक केलेले ते येयलेत. आतां हेचें कितें करुया. तेणें आपणाच्या जिवितांत कितें आतलें देवाचो रूम तेणें बदललो, दुसरे वस्तू तेच्या जिवितांत घातल्यो. मागीर तो चिंतूंक बसलो आतां कितें करुया. तेणें त्यो सगल्यो वस्तू घेवन सायडीक दवरल्यो, एका स्टोर रुमान दवरल्यो. बरें चिंतप आसलें तेच्या मनान. पूण लास्टाक तेचें जिवीत अशें जालें. अशेंच आमचें जिवीत जावंक सोना. जरी तर आमच्या काळजाचो मेन जागो म्हणल्यार देवाक. मरणाच्या वेळार आमी उगडास करून कांय फायदो ना. तेन्ना सगळें बरें जातात. जेन्ना आमचे बरें भलायकी आसात, बरे हात पांय आसात, दुसऱ्यां पासत वावर करुया. आमचे फामिलीन दुसऱ्यांक कोण गरज आसा तांकां आमी पावोया, तांचे पासत आमी मागुया. ह्या मनशा भाशेन आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय. आमी आदी भाशेन आसले तशें रावंक जायना. आमी हे 5-6 पॉयंट्स आमी मनान दवरया. पयलें म्हणल्यार देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरुया. दुसरें म्हणल्यार हो मोग आमकां दुखलुनी दुसऱ्यां पासत बरें काम करपाक. तिसरें म्हणल्यार हो मोग आमकां शिकोवनी, देवाचो मोग, की आमी दुसऱ्या घराब्यांनी आसा पूण आमी सगळीं एक. चवथें म्हणल्यार आमचे फामिलीन व आमच्या सोयऱ्यां मदें कोण चोर गरजेचो आहा तांकां आमी पावुया. 5वें म्हणल्यार आमी आदी भाशेन एकले वावर करताले तशें वावर करचें न्हू, पूण दुसऱ्यांचो आदार घेवया. आनी लास्ट म्हणल्यार कंटिन्युअसली आमच्या जिवितांत आमी आमचें शिकप चालू दवरुया. आमेन.